सौम्या सौम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गादीन स्वरूपकारांत तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता तनपोणी आज तुका हसिता दया माया तुझी नियाळता पक्की जिणी बोगूस म्हूण मागता आदार करपा बेसांव आशेता सौम्या सौम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गादीन स्वरूपकारांत तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. आयचे मीस आमच्या सर्व लोकां पासत आमी भेटून दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावां भयणीनो, आज म्हयन्याचो पयलो आयतार. सप्टेंबर म्हयनो हो आमकां लुवणेचो म्हयनो आनी रैतांक संतोश हाडचो म्हयनो. सगळ्या रैतांक बरें बेळें लुवंक मेळोन दी म्हण आमी मागया. तशेंच आज पापाचो उलो आसा ह्या म्हयन्याक पृथ्वीच्या संपन्नमळांक मान दिवं. पृथ्वीची संपन्नमळां देसवाड करिनासतना न्यायनितीन आनी मानान वांटून घेवचे खातीर उलो दिला. तो ह्या म्हयन्यांत विशेश तरान पाळया आनी ह्या पासत मागया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमकां आयची देवस्तुती उडासा काडटा. आमकां आसची पेल्या ती जबाबदारी पेलो बरें करतना ताका वगडसून आनी तशेंच पेलो सुकोन पडटना दांटोन पडटना सुखी आदारतना आडवाड धरतना ताका चिंतवंक ही जबाबदारी आमी पाळिना जाल्यार तांच्या नासाक आमी कारण जातले. एक व्हडलो कठीण संदेश आयच्या वाचपांनी आमकां मेळटा. आमी ह्या दिसांनी मुरयेचे जल्माच्या फेस्ता खातीर नोवेन करीत आसां. आज 8वो दीस आमच्या कुटुंबा वसोती आमी मागतल्या. विशेश जावन आज आमच्या कुटुंबांतय चिंतवूंची जबाबदारी आमी फावो त्यो बरी चलोवन व्हरूंक देवाचो आदार मागया. ह्या मिसान फावो त्यो भाग घेवच्या आदीं आमच्या पातकांची दूख धरया आनी खंयसर आमी दिल्ली जबाबदारी पाळिनासतना दक्षिणे पडून पेल्या तिदवी नासतना आमी रावल्या जाल्यार आमच्या पातकांच्या बॉक्सांनी मागया. हांव पातकी सर्वैदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या अवसान सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसो बाकी दासांव कामरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्पर देवा लागीं गुन्हेती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो. आमेन. सौम्या काकूळट कर, सौम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर. सौम्या काकूळट कर, सौम्या काकूळट कर. महिमा महिमा
महिमा महिमा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सपद्वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची कातृत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलीं भुरगीं जावंक पावता तर आमचे तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुवें दयाळ दिश्ट घाल जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्राय आनी ससनाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. एझेकियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका हे परी आयलें. मनशा पुता, हांवें तुका इस्रायेलाच्या घराण्या पासत कसो नेमला. म्हज्या तोंडांतलें एक उतर तूं आयकतलोय तेन्ना तुवें म्हजे तर्फेन तांकां सत्राय दिवंक जाय. कोट्या मनशा, तूं खरेंच मरतलोय अशें हांव तुका सांगीन जाल्यार आनी त्या कोट्या मनशान आपले सालीक पाट करूंक ताचे कडेन उलोवन ताका सत्राय दिना जाशी जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या गुन्यांवांक लागून मरतलो. पूण हांव तुका ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो. पूण त्या कोट्या मनशान आपले सालीक पाट करूंक तूं ताका सत्राय दिशी जाल्यार आनी तो आपले सालीक पाट करिना जायत जाल्यार तो आपल्या गुन्यांवांक लागून मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. दारुण करी नाकार सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारुण करी नाकार. या संतोषान सर्वेस्पराक उल्हासया आमच्या तारणाचें कडप जावन आसल्यांक वाकण्या अर्गास्तुती करूंक ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी तार
देवाची गीत गावया सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयक जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका येया सर पडून ताका आराधन करया आमकां असलेल्या देवा हुजीर दिंब्यांनी पड्या तो आमचो देव आमी ताच्या सोरोवाच्यो शेळयो तो पोस करून सांबाळता तो सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयक जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका आस्ताचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार अरण्यान केल्ले बरी तुमची काळजां दारूण करिनाका थंय मेरेबान आनी मासान तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महत् कार्यां देखल्यांनी म्हाका परकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयक जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयक जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भाव भयणीनो एकामेकाचो मोग करचो ह्या एका रिणा भायर खंयच्याय कसल्याय रिणांत तुमी रावा नाकात कित्याक पेलाचो मोग करतलो सगळे नियमशास्त्र पाळटा प्रद्वार करिनाका जिवेशी मारिनाका सोरिनाका पेल्यांचे वस्तूंची आशा करिनाका हे आनी हेर खंयचेय उपादेश आसात जाल्यार तुजो करताय तसो तुज्या पेलाचो मोग कर ह्या एका आदेशांतान ते सोमेस्त आटापल्यात मोग पेल्यांक कसलेंच वायट करिना देखून माया मोगान आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्परा जय जय alleluia सर्वेस्परा जय जय alleluia 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 सर्वेस्परा जय जय alleluia या उर्बेनुद्गार्या सौम्या भक्तीन वंदिया अर्गाता कामी दिव्या गीता गाऊन उल्लासिया सर्वेस्परा जय जय alleluia सर्वेस्परा जय जय alleluia 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 सर्वेस्परा जय जय alleluia सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो तुजो भाव सूख करी जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुठान ताका दाखोवन दी तो तुका आयकात जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय म्हण जालें पूण तो तुका आयकना जाय जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक
तुजे सांगाता आपोवन व्हरू कित्याक हरये फिर्याद दोग वा त्याग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय आनी तो तांकांय आयकना जाय जाल्यार ही सगळी संगत साबेक कळय आनी तो साबेक आयकना जाय जाल्यार तो एक अणभवार्थ्या बरी वा सुंकागारा बरी म्हूण लेखून ताका सोन सोड देखून सत्य हांव तुमकां सांगता जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडोवन आसतलें त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले दोग जाण एका मनाचे जावन खंयची एक वस्त मागतेत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो जंय दोग वा त्याग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मदें गात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वागणे तुका क्रिस्ता क्रिस्ता ती मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो कायनान देवाक फाटीं जाप दिली देवान विचारलें तुजो भाव आबेल खंय आसा हांव म्हज्या भावा सोराक वली गे हांव म्हज्या भावा सोराक वली गे ही आमच्या पयल्या भावान दिल्ली जाप आनी इतली जाप आज जायते सांगोन सांगोन संवसारांत बरेंपण जावचें उणें जालां बाबाक तिदवंक नाका भयणीक तिदवंक नाका आवय बापाय भुरग्यांक तिदवंक नाका शिक्षक शिक्षकींक विद्यार्थींक तिदवंक नाका आनी अशें दाक्षिणेर पडोन म्हाका कित्याक म्हणून वगेत रावचें बरें अशें म्हणून कित्याक हांवें बेश्टेंच ताजो राग आपणायचय अशें म्हणून आमी आमच्या भावाच्या पडण्याक ह्या भावाच्या नासाक कारण जाता हांवें म्हणलें सवाल आज वांजेलांत आनी पयल्या वचपांत सारकें हांगासर दिलां आनी हें आमी नियाळ करजेस आसचें लिओ टॉल्स्टॉय एकलो जागतीक मट्टाचो श्रेश्ठ कादंबरी बरयणार ताणें बरयल्ल्यो कादंबरी आसात वॉर एंड पीस अन्ना कार्निना पॅराडायज लॉस्ट असल्यो ताच्या काणयांनी एक आपल्या भावा सोराक वली म्हणलो एक संदेश बरो वळतालो एक फावटी दोग भाव शिकारेक गेले शिकारे वचून वचून रात जाली तांकां वळ्ळें थंयसरच आसच्या ल्हान एका लॉजान ते रावले रातीक न्हिदतना धाकटो भाव दिमी घालून मागोंक लागलो तेन्ना व्हडलो भाव इश्शापा हें कालें रे ही संवय तुवें आणकी सोडून हांगे म्हणा लागलो त्या दिसा तावन धाकट्या भावाचें मागणें बंद सुमार 30 वर्सां ताणें मागचें मिसागेचें कुमगार सगळें सोडलें गे आनी टॉल्स्टॉय म्हणटा पयलेंच भावार्थाच्या दंडोळंडेकारान जाल्लो तो कशें पळय कठीण लखणेक आयिल्ली मातयेची वणंद ती पडोंक फकत बोटान कशें लोटल्यार पुरो सगळी वणंद पडटा तशें भावाचें एक उतार त्या धाकट्या भावाक सगळी जिणींत कोसळून पडोंक कारण जालें म्हूण तो सांगता आनी सगळें ताजे भावार्थ मागणें सगळें सांडिशें करूंक लागलें आज पयले वचप आमकां सांगता पळया एझेकियेल प्रवादी सादारण 593 इस्वेंत केल्ली प्रवाद म्हणटात ही क्रिस्तपुर्वान 597 इस्वेंत तांकां बाबिलोनियाच्या चक्रवर्तीन तांकां बंदडे गेलें बाबिलोनिया म्हळ्यार खंय सादारण आतां बागदाद आहा थंय ताचें अवशेश आसूं आसात त्या बाबिलोनियाच्या रान त्या दळाच्या पॅलेसाची ताच्या थंय रावळेराची आनी ती सगळीं अवशेश बागदादांत ह्या लोकांक वरच्या आदीं सुमार 4 वर्सां आदींच एझेकियेलाक तो जाणा जेरेमिया कितें करताले कितें तांणी केलें एलियास प्रवादीक एलिजा प्रवादीक
जावं पुरो हाच्या आदी इजाया प्रवादी जेरेमिया प्रवादी सगळें हो जाणा हाका भाव भोव सो दाक्षिण जाता ह्या लोकांक कित्याक सांगचें म्हूण तो चिंता पूण देव पळया थंयसर सांगता जर तर तूं आज सांगना जाशी जाल्यार मनशा पुता तुका इस्रायलाचे घराणे पासून राखणो कसो नेमला राखणो म्हळ्यार एका कोटेसो राखणो व्हडलें कोटें सगळें शहराचें कोटें भितर राय आसा सगळे मंत्री आहात सगळो लोक आसा सगळें दिव्य भितर आहा देवाळ भितर आहा आनी थंयसर आनी तूं तरी फुंकी जाय वो तूं तरी फुंकची रावयत जाल्यार फुंकिना जायत जाल्यार जागवण दिना जायत जाल्यार वयरी दाड घालतले सगळे नाश जातले हो काय बाचाव जाता कोण ना पूण देव सांगता पळय म्हज्या तोंडाले उतार तूं आयकात उलयतात ना तुवें म्हजे तर्फे तांकां सत्राय दिवंक जाय खोट्या मनशा तूं खरेंच मरतलोय तूं सत्राय दिना जाल्यार तूं मरतलोय पळया त्या खोट्या मनशा आपल्या सालीक पाठ करूंक ताचे कडेन उलोवन ताका सत्राय दिना जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या गुन्यांवा लागून मरतलो पूण ताच्या मरणाक हांव तुका कारण करतलो कठीण न्ही उतरां देखून आज वांजेलान ती हिंस ती दुवणी करची जबाबदारी ती सुलाभायाची न्ही कश्टांची सगळ्यांकी कश्टांची पळया एजेकिएल आपल्या जबाबदारी गवळ्या बरी लेखता जर तर गवळी सुका जाल्यार देवूच गवळी जावन येतलो म्हणून सांगला म्हळ्यार देवूच येतलो अखेर कितें लोकांक नाच जावन सोडून सांगूंक जायना म्हजी जबाबदारी करी जाय म्हाकाय गवळ्या जबाबदारी दिल्या हय बापा तांकां जबाबदारी दिल्या शिक्षक तांच्या जबाबदारी दिल्या वडांक ल्हाना वयर जबाबदारी दिल्या एक जबाबदारी बऱ्या वाटेक हाडूंक पळया जेजूनी म्हळ्या जू हांव स्वर्धा हांव बरो गवळी हांव बकऱ्यांचें दार पळया शेळ्या म्हजो जीव दिवंक हांव तयार आनी धांवून वशेंत कामां दवरलो न्हय हांव म्हज्या शेळयां खातीर हांव जीव दितां आज आमी आमच्या शेळयां खातीर आमच्या ताब्यान कोणाक दिला तांचे वयर जबाबदारी आमकां दिल्या खोटेपणाच्या म्हण पडल्या मनशाक कितें बरें कितें म्हणलें समजोवंक तितलें सलीस न्ही कितें बरें कितें वायट समजना जावं बरो ताका आनी एकल्यान ताका स्वता विशीं सांगची गरज आसा तो एक खंडी जावं वायट म्हूण कळ्ळें जाल्यार जायते जावन तें वायट वाटेन चलता तें नांत कोण ना हेरांनी बरें जावंक प्रभात तशें आमी वावरूंक जाय जेस्त पवित्रांत आमकां क्रिस्ताच्या प्रावादपणांत वांटो दिला हेराचें बरेंपण चिंतूंक आनी तांच्या बाच्या कारण जावंक आमकां आपोवणें आसा जबाबदारी आसा हेराचें बरेंपण चिंतूंक तांच्या बाच्यावेक आमी कारण जावंक हेरांनी बरें करतना तांकां होगडी फावो होगडी दी जायस आमी खाली बरें करतना वगळशी ना सुखी करतना मात सांगचे आहात थोडे ते केदळे हांव मोठूच तांचे कोणी आयकायनात ताणें सांगलें कॅरी करनात पूण बरें करतना पाड तापोड न्हू सुखी करतना तितविल्यार सुलाबायेन आयकातात हेरांनी सुखी करतना मात आडवाटे येताना मात ती दोळी दिवची न्हय पूण सांगत आस ती दोळी दिवचें धैर्य आमकां आसा जाय तें जावं एका प्रवाद्याचें धैर्य एका प्रवाद धैर्य आनी जबाबदारी म्हळ्यार हेंच जेजू क्रिस्त हे प्रवादी जावन न्याय निती विरोध तो झुजलो सत्य आनी उखल धरलें जेजू कठिणायेन आनी गंभीरायेन वळयलें आमकां घुसता तर त्या लोकांच्या बरेपणान परतोवणे खातीर जेजूचें जिवीत नितळ निश्कळंक जिवीत देखून हेरांक तो धैर्यान तिदविता सबारपोटी आमकां तिदवंक धैर्य ना बॅटरी ना कित्याक कोत्ताय आमचें तशें जाल्यार आमचें तशें जाल्यार हेरांक कशें सांगचें अशें जाता देखून हे हेरांक तिदवचें म्हळ्यार पयलें हांवें म्हाका तिदवचें पळया हांव बोट दाखयताना 4 बोटांकय हात पळय 4 म्हाका दाखयतात न्ही तुमकां एक बोट म्हाका दाखयलें हांवें 4 बोटां म्हाका दाखयतात हांवें कशें जियेतात हे परीक्षा करूंक पळयता हांवें परीक्षा करूंक का म्हजी जिणी बरी करूंक आसा पूण जर तर जबाबदारी दिल्या जाल्यार म्हाका हांवें हेरांक तिदवचें करूंक उत आसा
कारण ती तुजें करूंकूच आसा खोटेपणान जिवच्या मनशाक बरें कितें समजून तितलें सलीस न्ही जावं पुरो आनी एकल्याक हाका 27 गरज पडटाच देखून आमकां प्रवादी जावन नेमला आज शब्द हातूं सभेक पवीस सभेक तिगे एडॉल्फस म्हणल्यार शब्द दिसता माथेवाच्या आवास्वर 18 ते 17 वळ तसो शब्द सादारण स्थाळी पवीस सभे म्हणे थंयसर तुमचे मदें परत माथी आवास्वर 16 17 वळ पळयल्यार थंयसर ह्यो जराल सभा म्हणून पळयात जराल सभा सगळी सभा ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಭೆಂತ आमकां जबाबदारी आसा आमी पळय सभे सांदे हातूं मेळटा आसात पयले मेळ आमी राजी करूं जाल्यार तितूंचे म्हळ्यार राजी येतेय मेळ भावाक शिस्तेक हाडचें मेळ मागण्यांत हे विशय नाणय जाय त्या दळा आमकां सुलाभ जाता समाधानायेन राज्येक येवचे बरी आमी तेतवी जाय पळया एकल्याकच मेळ आनी सांग पयले मेळ तूं ताका वच आनी सांग एकल्याक मेळोवन सांगूं सुलाभ लोव वचोन बऱ्या मनान ताका येल्लें वगडसून ताका तें बरें हाळे हें एक म्हाका बरें दिसना अशें अशें हय बापायनी बरें भुरग्यांक तीत विताना हांवें पळयलां सबार पटी बरोबर गरे पुता तूं पूण हें कितें अशें जाता म्हूण समजना पळया पुता पळया अशें हें सांगचें नाका बऱ्यान ह्यो सांगता पळय बारी आपुरबायन माथेवाच्या आवास्वरांत 500 आवास्वर 26 वळ पळया भाव कितें जबाबदारी ताचे राजी जावची जबाबदारी आसा आमकां काणीक ती सोड आनी वच आनी ताचें तें बरें मन आसा कर राजी जा दाखय तुजी काणीक भेटय म्हळ्यार मोवाळायन दयाळायन खालतेपणान समजोणेन आमी पेल्याक राजी जावच्या उद्देशान आमी सांगूंक प्रयत्न करूंक आसा फिलिपिकान पयल्या पत्र आवास्वर 2 3 वळ आमकां सांगता पळया सैमीक आशेक स्वाशेक कितें करनाकात तुज्या लाभाक करनाका तुजो लाभ पळोवन करनाका हेरांक तितूंचें ताचें बरेंपण पळोवन तितवी हेर आमचे आनी वर्थ म्हणलें लेखून ताका तितवी ती मदें पयल्या दुसऱ्या पत्रांत 2 आवास्वर 14 वळ झगडल्यार आसलें पाड जाता झगडची वाट धरनाका परतून ती मदें पयलें दुसरें पत्र आवास्वर 2 26 वळ सांगता दयाळ जाया दयाळ जाया हेरांनी म्हजी सुखी केल्ल्या वेळार म्हजी प्रतिक्रिया कशी आसता पळया थोडे फावटी स्वार्थी प्रतिक्रिया आसता पयशे करून सोडचे खंयचेय दुसरें चुकोवन घालून घेवचें चुकोवन घेवन ताचे चुकोवन घालून घेवचें ताचें तावन काल्याक म्हाका तिसरें वाऱ्यार धरचें खबरो करच्यो तो तसोच सायबा हो तसोच सायबा खबरो करच्यो पळया मागीर थोड्यांनी फाटी मारचें आनी त्या सांगेल हांव अशें मारता ही वाट सारकी न्हय ही वाट सारकी न्हय देखून मागणे नियाळ करन आमी नीज जावन हांगासर तयार आसा जाय देखून एकलोच वच माग आनी वच दोगांय थंय खालतेपण आनी समजोनी गरज पळयतात मागीर फळां माग पळयतात मागीर फळां आसा तुमच्या लागीं ती माग समाधान संतोश सस्निकाय बोगसाणें हें बरो मागोवन वच तो आयकना जायत जाल्यार ती तुजी जबाबदारी मोग दोना साक्षीक आनी एकल्याक घेवन वच एकल्याक दोगांक घेवन वच थंय ताका बसावंक न्ही तुमकां वय रे हें असं केलें पळय हें साक्ष अशें न्ही पळय हांगासर म्हळ्यार सकाळांक गुत्त आसा विशय तुवें आतां तितवीचें ना जाल्यार आहा पळय आणकी व्हडलें जाता हें देखून हाळे सगळें इतलें गुत्त आसा हें सांगतात न्ही गे हांव एकलो न्ही हिगो तितवीचें न्ही गे पळया हातूंत ताच्यान बरेपणाचो आमकां हुस्को जाय ते तितवीत आमी कोणाक ताचें बरेपण तें हुस्को आमकां आसून करी जाय पळया ताचें आमकां हुस्को सडीत आसा म्हणल्यार ताका कळीत ताकाय कळीत जाय हे एकल्याची दाब न्हय आमी सगळ्यांत हुस्को पुता
आमी आज साक्षी धरून तुका खुर्सा मारूंक आयिल्ले हांव न्ही आमचो हुस्को तुवें बरें जावंक हें ताका समजा जाय त्या नमुनेर आमी वचा जाय खंयचे पुर्वागा दोन वाद ही तसो तालो जाय बा तेंय गेले हांगाय गेले तशेंच तशें न्ही तुय बरो जाय अशें सारकें न्हय म्हणून आमी सांगाता म्हणून दोगां तेगान सांगताना हुस्को धर सांगताना पळया आमचे प्रयत्न सुफळ जावंक साध्य आसा तितलेंय जायना सभेक कळया सभेक कळीत करया सभेक कळा जाय ना ताची वायट देख घेवन सकट तसेच जातात देखून सभेक गुत्त आसा हो एकलो मनीस सूख करते आसा सगळे सभेक कळोवचो कायदो आमकां आसा आमी सभेक कळयचेच पडटा म्हजें शिवचें न्हय चिंतचें न्हय हेरांचे बरेपणा दो आनी म्हाका हुस्को जायचेच आमी समुदाय जिवी समुदायांत आमी आसचे समुदाय बांदून हाड सुद्दां आमचो उद्देश शिवाय समुदाय फुटोवचो न्ही ते वांटे वांटे करचोय न्ही दुसऱ्या वचपांत आमकां सांगलां म्हळ्यार एका बाजू मोग करचो ह्या रिणा भायर कोणायक दुसरें रीण आसूंक नजो आमकां रीण आसा जाल्यार मोग करचो मात्र एकामेकाचो मोग करचो हें आमी पाळ्ळें जाल्यार सांबाळ बरयता पळया जीवशी मारचें प्रद्वार करचें सोदचें पेला जीव आसा खंयचेंय येना मोग आसले खंयचे बाताकी जायना मोग आसल्यार आमी खंडीत जावन मोगान तितूंक तयार आसता दाक्षेन करना पळया स्पेर द रॉड एंड स्पॉयल द चायल्ड म्हणून बालगड्यांची गाद आसा पयत पुस्तान तें आसा पळया एकल्या भुरग्याक पाड करचें जाल्यार शिक्षा दिनासतना रावचें म्हळ्यार तितवी नासतना रावचें सिराक वचपो 3 जावे वचपो 30 जावेत पळया मुन्यांनी परतून थंयसर आसच्या थोड्या वर मुन्यांनी आमकां दिसतात उतरां आमी तितवूची जबाबदारी करूंक व्हडांनी तितवीना जाल्यार भुरग्यां पाड केल्ले बरीच देखून तितवी जबाबदारी आमकां आसा ही आमी पाळी जाय जेवचे शिकयत सूख करतांची सूख दाखोवन दिवंक वैयक्तीक तरान पयल्लें मेळ दोगां त्या गांवसून दुसऱ्या पावंड्यार तिसऱ्या समुदायाच्या त्या पवित्र सभेच्या पावंड्यार आमी करूंक इतलें प्रयत्न करनी जर चुकीदार सारके वाटेक येवंक मोन दाखयना त्या दाळा ताका अणभव त्या बरी वा सुका घरा बरी लेखचें पडटा म्हूण सांगलां म्हळ्यार सूख आदार तोलोचो आपूण वा सभेक संबंद जाल्लो तूं न्हय म्हणलें बरी तोच आपणा त्या स्थानार व्हरून दवरता तोच ताणेंच ताका विंगड केलें ताणेंच ताका कट ऑफ केलें ह्या सभेत हांव आमी भायर गेलची न्ही ताणेंच तो तीच विना तशें इतल्या सगळें जालें म्हणूनय न्हय पळया माथ्याच्या आवस्वार 13 न्हू 18 म्हणसर पळय सभेकी तरबेती ते 16 आवस्वार 18 आवस्वार लागशिल्ली तरबेती ती त्या शिसांक आपोस्तान तरबेती आनी हांगासर ही बोवा पुरबाय संगती जेव सांगता ती द्वणी दिवची एक वर्ती शिकोवन आमकां सांगता हांगासर पातकाचें बॉक्सांनी बसयिल्लें आसा पेद्रूक आपोस्तान सांगलां पळया जो हांव वचोर 20 आनी 3 वोळ कोणें पातकांत बक्षिता ती बक्षांत येली परतून माते हांव वचोर 18 वोळ सगळ्या समुदायाची पातकांत थंय समुदायान सांगलां कोणाची पातकां तुमी बक्षिता ती बक्षांत येली बांदचो आनी सोडचो अधिकार दिला म्हळ्यार आमी बक्षी जाय तो चुकीदार वय ताका आमी बक्षिया बक्षांनी राती संदांनी कृपा आमकां दिल्या आमी ती उपाय करया त्या बक्षून सोडया समुदायाची येताना एकामेकाच्या मोगांत उरचें गरजेचें म्हूण सांबाळून आमकां सांगता पेल्याचो मोग आसा थंय खंयचेय पातकां येवची ना तर मोगाचें एकमात्र मोग करचें एकमात्र रीण आमकां आसता हें मात रीण मोग करचें पेल्या तें बऱ्या संबंदांत आसचें जायतें बरेंपण हाडटा एकामेकां मोगान आसून देवा लागीं कितेंय मागल्यार देव तें आमकां दिता तर आमकां सारकें पळयल्यार आमचें मागणें आज मेळना कित्याक राजयेंत नांव मोगांत नांव उस्क्यांत नांव पेल्या तिदून दाक्षेन करता सभेत आमी संबंद सारको ना बॉक्सांनी दिना बॉक्सांनी घेना हले सांगतीनी तेंच सुरिल्ल्या पयस आमी आयकता उणेंगे कशें तांणी मागलें तें कडेन मेळटालें आतां आमी मागण्याक आयल्या आज एका मनान एका काळजान मागिल्लें जेजू दिता आनी जेजूच तें आदार जाता आमी दोगेत ह्या कमोनाचें जाता ना ते जेजू आसा म्हूण खंडीत पातयेत
100% जेजू सांगला आनी 100% जेजू आसा जाल्यार मागेलें मेळ्ळें तर म्हण चिंता म्हणून आमकां सांगलां. तर आमी इतल्या पातयेनी नेवया, आमी समुदाय बांदून हाडया, एकामेकाक तिदवून एकामेकाक हुस्कोदन भाव बांदव बांदून हाड एक कुटाम जावया. त्या दाळा आमी मागिल्लें देव आमकां फावो करता. उबे रावया, आमचो भावार्थ आमी उसाण सांगया. सतमंतां देवाक, सर्वपयदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक जो पवित्रत्म्या गर्भी संभवलो, आमकां बरी येता जल्मालो, पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले, ताका कुस्ता जोडलो, तो मेलो आनी ताणें केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिजेर मेल्ल्यांलो परतून जिवान जालो, सगळा सोडलो, सर्वपयद बापाच्या उज्या बसला, तेदा जिवा आनी मेल्ले मडशी करून घेतलो, सतमंतां पवित्रत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पथकांच्या बोक्सांनी कुडीचें जिवानपण सस्तें जिवीत आमेन. मोगाच्या भावां भयणीनो, आज आमी एका मोनाची जावन आमची मागणी सोमयाक समर्पिया. आमच्या मदेगात आसतो सोमया संगी सगळीं बापा ही मागणी समर्पण दिया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ल्या क्रिस्ती परजेक तुज्या उतराचो प्रेरण बरोवन वायट जिणी जिवच्या लोकांक बरे वाटेक परतूंक प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व राजकीय मुखेल्यांक तुका आमी समर्पिता. तांणी आपलो वावर निस्वार्थीपणी चलोवन सुखेविने तो करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या दिसपरत्या जिवितांत कश्ट विघ्न आनवरां येताना तुजेर तीर भरवस दवरून सतानितीन आनी भावार्थान ते फूड करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तांची प्रायवंताची सेवा करच्या समेस्त भावा भयणींनी तांणी करचो वावर मोगान सोसणीकायेन आनी निस्वार्थीपणी करूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोंती सायबिणीच्या फेस्ताक लागशिल्ल्यान तयार करच्या ह्या वेळार आमच्या कुटुंबांनी एकवट चडय आनी ह्या द्वारे आमची कुटुंबां माया मोगाची मंदिरां जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या युवकरिस्ताच्या मेजा बरे जमा जाल्ल्या आमी आमच्या पेल्या थंय माया मोगान संतोषान भोगसण्याच्या स्पिरितान जियोंक आनी तुका खरी साक्षी जावंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. इगडी बर खासगी मागणे उडा सकाळया. परगांवांत असल्या कुटुंबादारां पासत मागया. कामानांतल्या पासत कामा वगडायल्ल्या पासत मागया. लोकां दिसपरतो ग्रास मेळोन दी म्हणून मागया. कोवीड पिडे कश्टांत येयल्यांक भलायकी मेळो, ताका फावो तें वॅक्सिनेशन वखद बेगीन फावो जावन दी आनी त्या पिडेस्तांनी सेवा करतेल्या समेस्त बोड भलायकी मागया. तशेंच हेर कॅन्सर आनी हेर पिडे कश्टांत येयल्ल्या पासोती आमी मागया. सबार पिडेस्तांनी मागो आमचे त्या सांग धाडले आसात, तांकां समेस्त बोड भलायकी मागया. सगळीं भोव मोगाळ बापा, आमची मागणी तुका आमी समर्पिता. त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपोणाचो गुतो बापा, स्वीकार तूं करे बापा. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणे सर्गिता. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणे सर्गिता. गे बापा काणिको, गे बापा काणिको. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपोणाचो गुतो बापा, स्वीकार तूं करे बापा. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता असलें जावं मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या अनेक पेसरीच्या दवा सुरेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तूं खरें भक्तीची आनी शांतीची सर तुजे महिमे फावो तो मान आमी दिसो कर
आणि ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाचे एका काळजाचे आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां अमृतांत जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनः जिवन जावन ससनें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सगळीं सोदाळ बारां सांगाती तुवें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरां सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत. पातकांनी बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गुट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडून ही खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पितुमेचे विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पाल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका पिती मोगांत वाडय. जिवंतपणान बरोच तरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजी इश्टगती मेल्ल्या समेजतांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेजतांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आमरे देवाचे माये सांगाती तिचो पती भाग्यवन सुजे भाग्यवन धन दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससने सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय
पवित्रात्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनधरा जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून जेजून आम्हाला शिकायला मागणे आम्ही आता सांगात म्हणून म्हणया. आमच्या बापा सरकींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अणवरांतली सर दुखांतली पिडेशिरेंतली आमकां निवार. दयाकन ह्या आमच्या जिवितांत बळ भलायकी सवस काय तूं आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवशें एकतेल्याक आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर उपातकांतली सुटय आनी सर आखानांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें धन बतामणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ह्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी कुशोर म्हणे तिका शांती दी आनी एक कोडा सांबाळ जो जी येता राज वर्सां लयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमच्या सगळ्यां आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त आमकां दिल्ली जबाबदारी आमच्या भावा भयणी लागीं आमच्या सभेंत फावो तेवरी पाळूंक धैर्य आनी गटाय दिवंक येता. ही देवाची शेळी संवसार हें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ली आमी सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्या तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव वाज दिता जिवीत मोचे समर्पिता. जिवो उंडो तूं जिवीत दिवचो जिवीत आमचे तूं नंदन करचो. ससनी सुखाक भरून पावचो ससनी सुखाक पावचो. सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्या तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव वाज दिता जिवीत मोचे समर्पिता. प्रार्थुया. सरेस्परा जिव्या देवा तुझ्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताच्या आमोलीक मास रागात घेवन ह्या भोववर्त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फळ काडूं आनी ससनाक ताच्या जिविताय भागीदारां जावंक पावूं. उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सरेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्त्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळान रास्तुचे परगडता मासा रक्तान तुझ्या पोषण आमचे केलाय कृपे बेसावानी आमकां तुवे भलाय. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळान रास्तुचे परगडता. मोगाळ पुत्रा सोवे आंकवार मोरे आशीर्वाद दिवा आमकां. जेसू बळा निकालता काळजाच्या कर काळीस मी जेसूच्या काळजा मोरेच्या बोदलुबी काळजा म्हजी बचावी जेसूच्या पोवीत काळजा काक तुमची कर भगवन कुसचे कुरवे नवरम कामचे देवा आमच्या दुस्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.